स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीची मिटींग आज हांवें चॅर केली. वायस चेअरमॅन रेव्हेन्यू मिनिस्टर मिस्टर मोन्सरात हे त्या मिटिंगेक प्रेझेंट आशिल्ले. आमचो रेव्हेन्यू सेक्रेटरी मिस्टर संदीप जेकीस आनी पुराय म्हणजे मॉन्सून प्रिपेर्डनेस प्लॅन हो आमच्या समोर दवरलो आनी तांच्यांनी पुराय मॉन्सून प्रिपेर्डनेसा खातीर कितें कितें करपाक जाय ताच्यो सगळ्यो आनी जतनाय जी कितें कितें घेतली ती सगळ्यांच्या मुखार दवरली. कलेक्टर नॉर्थ आणि कलेक्टर साऊथ हांच्यांनी मॉन्सून प्रिपेर्डनेस कशा पद्धतीची तयारी ही डेप्युटी कलेक्टर लेवलपर्यंत ऑफिसांनी ती जावपाक जाय ती सगळी तेंच्यांनी तयारी केल्या आणि कंप्लिटूय केल्या. हातूंत खास करून मॉन्सून प्रिपेर्डनेस म्हटल्या उपरांत इट इज एन फ्लड प्रोन झोन, परत लँडस्लायडींग झोन आणि ट्री ग्रुमींग अदरवायज ट्री कटिंग्स आयडेंटिफायड केल्या. तेंच्यांनी गिवन द इन्स्ट्रक्शन टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट म्हणजे पंचायत, म्युनिसिपालिटी आणि PWD विजीत जे पंचायत एरियेत आसा हे पंचायत एरियेतलें काम पंचायतींनी करपाचें. ताज्या खातीर पंचायतीक एलोकेशन ऑफ द फंड्स 25,000 पासून 35,000 पर्यंत आनी 1 लाखा पासून 5 लाख रुपया पर्यंत हे म्युनिसिपालिटीकूय दिले. ताची तेंच्यांनी प्रिपेर्डनेसचें काम करचें. हाज्या भायर आमचे डेप्युटी कलेक्टरा खातीर एडिशनल फंड्स ऑफ द 5 लाख रुपीज दिला. तो प्रिपेर्डनेसा खातीर तांच्यांनी तें काम करचें. इफ एडिशनल फंड्स इज रिक्वायर्ड जाल्यार तो तेंच्यांनी कलेक्टराक इन्फॉर्म करतो. कलेक्टर ताका एडिशनल फंड्स दिवपा खातीर तयार आसा. आमचे दोनूय नंबर्स जे आसा पळय बोथ द कलेक्टर्स हे वेगवेगळ्यो कंप्लेंट्स रिसीव करपाक तत्पर आसतले. आमचे एवरी डेप्युटी कलेक्टराचें ऑफिस जे ऑलवेज 24/7 हे वर्किंग आसता. लायन डिपार्टमेंट हांकां इन्स्ट्रक्शन्स केला की तांचो फोन नंबर हो पुराय 24/7 हो लायव्ह आसपाक जाय, तो चालू आसपाक जाय. हाज्या खातीर काम हाजे तेंच्यांनी ऑलरेडी काम सुरवात केलां. म्हाका खात्री आसा की मॉन्सून प्रिपेर्डनेस हें जें आसा पळय हें पूर्ण रित्या आमच्या सगळ्या लायन डिपार्टमेंटांनी काम हातांत घेतलां आनी तें काम कंप्लीट करता. एनी डिझास्टर इन केस इट हॅपन्स जाल्यार आमी जें म्हणटा की आमची WRD तयार केल्ली डिझास्टर मॅनेजमेंट सेंटर्स प्रिपेर्डनेसा खातीर ही सेंटर्स सगळ्या जाग्यांचेर ऑपरेटीव आसात आनी ताच्या खातीर आमी बांदलेली सगळी सेंटर्स ही एक्टीव रित्या काम करपा खातीर तत्पर आसा. म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ही सगळी जे आपल्या परीक पूर्णता काम करपा खातीर तत्पर आसतले. म्हाका खात्री आसा की कशाय पद्दतीचो चुकून डिझास्टर जरी चुकून जालो आसत जाल्यार ते आपल्या परीक पुराय काम करतले. फिशरमॅन हांच्या खातीर इन्स्ट्रक्शन्स आमच्या डिपार्टमेंटान दिले. ती इन्स्ट्रक्शन्स फिशरमॅनांनी फॉलो करची अशें म्हाका दिसता. कोणीच म्हणजे फिशींग बॅन फ्रॉम द 1st of June to the 31st of July तो बॅन तेंच्यांनी सांबाळचो आनी इवन दो द लोकल फिशरमॅन तांच्यांनी IMDची दिल्ली इन्स्ट्रक्शन ती फॉलो करतली. आयच्या मिटिंगेक गव्हर्मेंट ऑफ गोवा प्लस गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, कोस्ट गार्ड आनी नेव्ही हेय त्या मिटिंगेक प्रेझेंट आशिल्ले इन्क्लुडींग द IMD. खातीर सगळ्यांनी आपापल्या परीक प्रिपेर्डनेस कसो जाला तो ब्रीफ केला, सगळ्यांनी एक्सप्लेन केलं. सगळ्यांक इट इज एन इंटर डिपार्टमेंटल कॉर्डिनेशनची गरज असते. ते इंटर डिपार्टमेंटल कॉर्डिनेशन सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या मध्ये जाता.